मुळे हॉट मिक्सिंग प्रकल्पाच्या विरोधात पारोडेची ग्रामसभा तापली जाल्यार आदलो आमदार क्लाफासियो डायस हाणें पारोडा पंचायतीच्या प्रलंबीत विकास कामावयल्यान पंचायत मंडळाक धारेर धरले. पारोडाचो मल्टीपर्पज हॉल मोडपाचो आदेश पंचायतीन जारी केलो. गावात हॉट मिक्सिंग प्रकल्पाक लागून प्रदूषण, धुळीचो त्रास, त्या भायर हेवी लोडेड ट्रकांच्या येरादारीची भिरांत थळाव्यांनी उक्तायली. पारोड्या ग्रामसभेत मुळे हॉट मिक्सिंग प्रकल्पाक ग्रामस्थांनी 18-7 मतांनी विरोध केलो. जे पळय आसा आमकां ते पोल्युशन जाता, जावं आतां घरां जाता, देवळां जाता, सगळ्या पोल्युशन जे पळय आतां कळ्ळें तुका. आनी आमकां ग्रामसभेक जे पळय आनी मांडलेलें सगळें मेजॉरिटी लोक येयल्ले आनी मेजॉरिटी लोकांनी येवन तें मांडलें आनी मागीर जे ते मांडून मागीर ते लोकांनी मागीर जे पळय तें कळ्ळें तुका. सरपंचान विचारलें बाबा तुमकां तो जायो काय नाका, कितें सगळ्यांनी हात वयर करून सांगलें बाबा तो आमकां नाका. आमी जे पळय ठराव जे पळय घेतलो आनी वोटिंगा पडले. वोटिंगा पडोन आमगे 18/7 आमी विन जाले. आतां कितें करपाचें? आतां जे पळय आहा न्हू, जे पळय पंचायत जे पळय कितें डिसिजन घेता तेजे फाटल्यान पंचायती फाटल्यान आसतलें. पंचायतीन एनओसी स्टॉप ऑर्डर जे पकडले पंचायतीन कांय दिल्याच ना न्हू. पंचायत म्हणटा कितें बिडिओन दिल्या. आतां त्या बिडिओ हेका आमी चॅलेंज करता. कळ्ळें तुका. आमी ग्रामसभे मांडला पंचायती कडेन आनी पंचायतीन मुखार जे पळय कितें पळय ते बिडिओन जे पळय कितें केलां आमकां विदावट कन्सल्ट, पंचायती विदावट कन्सल्ट, कळ्ळें, पब्लिका विदावट कन्सल्ट जे पळय कितें केलां तें आमकां मान्य ना. लोकांचो विरोध आशिल्ल्यान पंचायतीन ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिवंक नाशिल्ली. बीडीओच्या अपिला वयल्यान पंचायत सचिवान प्रकल्पाक ना हरकत दाखलो दिल्ल्याचे उपसरपंचान सांगले. मात आता ह्या हॉट मिक्सिंग प्रकल्पाक ग्रामस्थांनीच भोवमतान विरोध केल्ल्यान पंचायत थळाव्यांच्या वांगडा आशिल्ल्याचे सरपंच आणि उपसरपंचाचे म्हणणे. आम्ही जेन्ना तेजी फायल रिजेक्ट केली ताजे नंतर ताणें बिडिओन तो अपिलाक गेलो, जो ऑर्बिट्स प्लांटाची आशिल्लो बिडिओ अपिलाक वचून बिडिओन ताका मागीर सेक्रेटरीक ऑर्डर दिली की विदीन 7 days ताका तुमी ती दिवची म्हणून. सो तेजे प्रमाणे ती सेक्रेटरीन बिडिओच्या ऑर्डरी प्रमाणे ताका ऑलरेडी इश्यू केल्ली आसा, प्रोविजनल एनओसी दिल्ली आसा. आतां पंचायतीची स्टँड कितें आसा तेजेर? पंचायतीचो स्टँड म्हळ्यार आज आमी ग्रामसभे मुखार दवरले. ग्रामसभेक आमी सांगलें की अशें आसा, आमचो तुमचे ओपूस आशिल्लो तुमकां नाका सो आमकांय बी नाका. कित्याक फायनली आमकां लोक जाय, लोकांक कितें जाय तेंच करपा लागून आमी आसा. ताका लागून आमी तें नाका म्हणून सांगलें. पूण बिडिओन ताका दिल्यार दिवपा पडटा. आतां हाजे मुखार अपिलाक वचपाचें कितें तुमी सांगा म्हणून. सो तेजे प्रमाणे वोटींग जालें आनी लोकांनीच मेजॉरिटी लोकांनी सांगलें की तुमी अपिलाक वचा म्हणून तेजेर. सो आमी अपिलाक वचले. डिसिजन जालें म्हणटा डिसिजन तेगेलें आमच्यान अपिला वचपा आजून पासून पुरान टायम आहा आमकां. आमी तांकां सांगलां तुमगे कोणागे अपिला वचपा जाय, कोणा नाका तें आतूच काडया म्हणून तें सांगिलां. वच जाणांक जाय म्हणा, वच जाणांक नाका म्हणा. आनी तेच प्रमाणे आमी तांकां सगळ्यांगे मेजॉरिटी आहा एपिला वचपा म्हणून. सो आमगे डिसिजन जालां एपिला वचपा म्हणून. क्रेशरां सगळ्यांक नोटीस धाडपाक केला. कित्याक ताणें सांगिलां आपणागे बंद उरताय जाल्यार सगळ्यांना बंद उरय म्हणून स्टॉप नोटीस धाडय सगळ्यांक. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.